हा, हे आता खर्च आता 30-35 हजार रुपये ह्याचा खर्च येत आहे. अनु कसलं देखावं त्याला म्हणून मानवांचा गर्व आहे. नक्कीच आहे. नरसिंहाने एक भयंकर गर्जना करेल. गांवठण प्रियोळांचो हो वाडो आनी प्रियोळ हे मुख्य गांव आनी हे माटोळी बांदपाचो आमचो उद्देश लोकांक पर्यावरण दाखोवपाचो हो एक मुख्य प्रयत्न जालो आसा आमचो. म्हणजे भुरग्यांनी आयज पर्यावरणा कडेन कशें वळचें हो एक मुख्य हेतू आसा. आनी ही फळां आमकां जमयता आसतना इतले कश्ट आसतात. म्हणजे जवळ जवळ ती 2 म्हयने पयलीं निरीक्षण करचें पडटा. आनी हे आमचो पुतण्यो दत्ता नायक हो सगळे ते करता. तो आतां सद्या हांगसरल्या मातसो कामाक लागून भायर सरलेलो आसा. तेन्ना हे सगळे जमयता आसतना पयलीं सगळ्याचें निरीक्षण करून दवरचें पडटा. खंय कसलीं फळां आसा, खंयच्या फळां कडेन खंयच्या फ्रेंडा कडेन कसलें फुलांचें फळ आसा, कसलीं वखदी फळां आसा. आनी हे वखदी फळां जे पळयता आसतना आमी तेजेर लोकांक तेजो उपयोग जावचो असो एक आमच्या मनांतल्यान हेतू आसा. हो एक मुख्य गोश्ट जाली. दुसरी गोश्ट म्हणल्यार अशें ही फळां सगळी वनस्पती आसा